16B ची प्रकरणां रद्द केल्ल्याचे गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष विजय सरदेसाईन स्वागत केला। जे लोक 16B आपणे हाडिल्ले अशें म्हणटाले तांकां हांव सांगूंक सोदतां की आपल्या वेळच्या सरकारान 16B लोकांच्या फायद्या खातीरूच हाडिल्ली, पूण आपुणूच ते रद्द करची अशी मागणी केल्ली। आमी मागणी करिनासतना नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणेन ते रद्द करूंक ना कित्याक आनी आतांच ते कित्याक रद्द करता असो प्रश्न विजयान केला। मुख्यमंत्र्यांच्या दबावा खाला विश्वजीतान हें सगळें केलां असो ताणें आरोप केला। 6 महिने आसा बजेट सेशन ह्या 6 महिन्यांनी ताणें कन्सल्टेटिव्ह प्रोसेस बरो करचो आनी जे कितें आपूण करूंक सोदता तें असेंब्लीन हाडचें, असेंब्लीन डिस्कस करचें आनी तें फुडें व्हरचें। गोवा फॉरवर्ड पार्टी म्हाका दिसता पयली पार्टी that is welcoming the scrapping of 16B. खूब लोक उलयल्या, if you have noticed, no political party has gone on record to welcome the scrapping of 16B. And that consultative process has to be widened with regard to the planning process. अरे विश्वजीत मंत्री जालो आज, तेन्ना आज कोण आहा मुख्यमंत्री, सेम मुख्यमंत्री आहा, तेन्ना जो अकाउंट चलयतालो, मिटर चलयतालो आपलो, तेन्ना मुख्यमंत्री कोण आशिल्लो, सेम आशिल्लो। तेन्नाय आमी 16B स्क्रॅपिंग डिमांड करताले, तेन्ना तो आयकनासलो। आज हो ऑलमोस्ट आयकूंक पावला पूण येस म्हणना। दबाव कोणाचो आसतलो? क्लियर न्ही, मुख्यमंत्र्याचो दबाव आसतलो। नाल्यार विश्वजीताक विचारतो कोणाचो आशिल्लो काय म्हणटा दबाव। जे आमी थंय मागिल्ले ते तुवें तेन्ना दिवंक ना, ते आतां कित्याक दिलें काय म्हणून। हाजे मदीं दबाव कोणाचो आशिल्लो विश्वजीताक विचारलो आनी विश्वजीतान सांगचें लोकांक। ऑलमोस्ट करून पावोन करप ना म्हणटा कितें अर्थ नाशिल्लें मरे, हें ताणें तेन्नाच सांगूंक जाय आशिल्लें।